सध्या लायटीचो प्रॉब्लेम सध्या खूप कारण इब्रामपूर भागांत चड आसा लायटीचो इशू अणकणे इब्रामपूर भागांत जाता अणकणे इब्रामपूर एरिया फीड करता आमचे साळ सबस्टेशन ते कितें जाला इशू म्हणटा तो 3 दीस कन्सेक्युटीव जालो लास्ट टायम डिस्क इन्सुलेटर तेंचे पंक्चर जाल्ले एकदां 33 केवी लायन ट्रिप तेंचे बिचोर येवन बिचोर टू डिस्क इन्सुलेटर पंक्चर जाल्ले न्हू तेन्ना ताका डिस्क इन्सुलेटर पंक्चर जे जाले ते फॉल्ट काडले शिवाय रेक्टिफिकेशन म्हणजे सप्लाय रिज्यूम जायना तेतून एक दीस अशें जालें आमी नॉर्मली कितें करता तेंचो लो तेवटेन फॉल्टी जाल्ले बिचोले साळांसून फॉल्ट जालो डिले जर जाता जाल्यार तेंचो सप्लाय आमी हांगासून घेता म्हणजे आमच्या सायडीन घेता नागजर बिडराचेर घेता पण थंय जर नागजर बिडराक इब्रामपूर पॉयंटार पयलो वयचो पडटा प्रभू प्रेशर म्हणून आनी थंय वयचो पडटा तो ओपन करचो पडटा आनी परत चांदेला येवचो पडटा आसापूर चांदेला येवचो पडटा आनी लोड तो घालचो पडटा म्हणजे ताका आमकां परत ट्रॅव्हलिंग टायम वयता आतां नागजर बिडर पेडण्यां सुरू जाला असो गेलो जवळ जवळ 40 किलोमीटर रूट लेंथ आनी टॅपिंग धरून जवळ जवळ 70 किलोमीटर जाता प्लस तो 12 किलोमीटर जाता तेच्यार 12 ट्रान्सफॉर्मर आहा इब्रामपूर जाता सपोज हांवें कंप्लीट लोड हेजेर घेतला पेडण्यां स्टेशनाचेर घेतलो जाल्यार ती एरियेक सुद्दां प्रॅक्टिकली लो वोल्टेज मेळटा म्हणून आमी ते कितें करता तांकां सप्लाय बरी मेळची म्हणून बिचोले येता साळ सबस्टेशनार आनी साळांसून ते जर फॉल्ट काडपाक येता न्ही तेंचो तांकां प्रभू प्रेशराचे पयली लायन फुडली लायन आमी पळयता मेंटेन करता ते पण इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्म करता आनी आमचे स्टाफ पळयता पण आमकां ट्रॅव्हलिंग टायम हे वयता हांगासून वेवस्था आतां इंटरप्शन जर तुमी जागाच मेळना जागा आतां तुमच्या डिपार्टमेंटान ना हांवें पयलीं पंचायतीक बरयला डिपार्टमेंटाक आमच्या डिपार्टमेंटाक बरयला हांवें न्हू आमचें बरयला अनलेस एंड अनटील म्हाका एक जागा आयडेंटिफाय जायना हांव कितें म्हणटा हे दोनूय इंटिमेशन तुमी एक पंचायतीक केले एक तुमच्या डिपार्टमेंटाक केला हे डिपार्टमेंटाक आमच्या म्हणजे म्हाज्या इमिजिएट बॉसाक केलें पण बॉसाक कित्या खातीर म्हणटा सर आतां पळय हो विशय परतून 2.5 वर्सांनी आयला ना 2.5 वर्सांनी कशें आसा सांगता आयकून तरी घ्या 2.5 वर्सां पयलीं आमी हांगा येयल्ले होच विशय घेवन आनी त्या टायमाचेर होमटणीचे काही लोक आसले आनी इब्रामपूरचे तुमी आसलेले तेन्ना बरोबर हेच विशय सांगलो की बाबा साळासून हांगा येता आनी हांगाच्यान परती दोन येतात थंयसर हे जालें जाल्यार ते येयसर रावचें पडटा काळोखान साळासून जे कोण इन्चार्ज आसा पळय ना पयलीं आयकून तरी घ्या ते येवचे रावचें पडटा आनी मागीर ते लोक काळोखान रावताले हेजेर परमनंट सोल्युशन कितें तेन्नाय आमी तुमकां विचारलेलें तुमी तेन्ना हितून आशिल्ले 2.5 वर्सां पयलीं सो हेजेर परमनंट सोल्युशन पळय वी आर एप्रिशिएटींग युअर एफर्ट वॉट यू हॅव टेकन पण हांव कितें म्हणटा की हे MLAच्या कानार घातलेले तुमी कारण आतां थंयसर पंचायतीक आतां तेणी जागो रेकॉग्निशन करून पंचायत आतां थंयसर फावंडेशन बी जालें बरी गजाल आसा पूण दीस इज अ बेजीक नेसेसिटी न्ही पण कितें आसता हांवें हेल्थ ऑफिसराक तांकां लेटर म्हणजे डायरेक्टर हेल्थाक डायरेक्टर हेल्थान गव्हर्मेंट रिलेटींग टू हेल्थ पब्लीक वी मे तुमच्या हेड डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें आयलें सर ना हेड जागो हेड डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड केलो पण हेड डिपार्टमेंट आमच्या म्हणटा आयडेंटिफाय द प्लेस म्हाकाच सांगतलें आयडेंटिफाय पण म्हाका आयडेंटिफाय प्लेस करपाक म्हणजे म्हाका तुमच्या कडसूनय सपोर्ट जाय न्हू कोणी तरी जागा आपल्या आहा दिवपाक जाय अनलेस गव्हर्मेंट जागो दितलो आनी गव्हर्मेंट इन्स्टॉल करतलो दॅट इज अ डिफरंट थिंग गव्हर्मेंट हॅव अ मेकॅनिझम टू अक्वायर द लँड थंय गव्हर्मेंट वचना म्हाका सांग ही गजाल जी आसा ही आमकां गरजेची वस्तू आसा आयकून घ्या आतां एक सांग हांव आतां हांव कितें म्हटलें रायट फ्रॉम कासार आनी हेल्थ टील प्लांट हितून कितलेशे जाणांचे आसतले आय कॅनॉट डायरेक्टली नो आमी तुमकां तुमी आमी
जाल्यार थंय लायनमॅन तेंचो फोन कसो लागता, तांकां टावर आसा आणि डिपार्टमेंटाच्या फोनाक टावर ना. देखून तुम्ही मिडियाने ही दखल घेवपाक जाय. लक्षात दवरा, हे काय आहा न्हू, हे तुम्ही मिडियान हायलाइट करपाक तुमचं काम, हितून दखल घेवपाक जाय. कसा काय चालला अंधधंदी राजा, लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी करपाक उद्धव अजब तुझे सरकार. काम करा. हे सगळे पुष्पा गोंधळ खर्च करून एक तुम्ही टोल फ्री नंबर जाहीर करा. 1912 नो नो, पण तो एक कांयच जायना न्हू. 1912 कितले हे आसता ना 1912 येता का आम्ही करता पळय तेन्ना एंगेज कित्याक ते नंबराचेर सगळे लोक कॉल करता. कितें करपाचें तुम्ही जे लायनमॅनाचेर सांगता तो इश्यू रिसॉल्व करता. आम्ही सांगता म्हणजे लोकल्साची कंप्लेन आहा सर. पळय कंप्लेंट म्हणजे ते कितें करतात तुका? फोन केल्यार फोन उखली ना टायम टू टायम. एक तर ते अनफीट आहा, तेका लागून तांकां कोण तरी एकटो तरी बरो काम करपी असो कोण तरी घाला. ना पेक्षा हांगा लागीं जे कोण आसता न्हू तेंच्या लोकांची सदांच कंप्लेन येता. तांकां नाल्यार तरी लांब तरी करा, लांबच्यान खंय तरी लागीं हाडा, अशें तरी कितें तरी तेंचेर एश्युरन्स घे. कित्याक खबर आहा, लागच्या लागीं आमी कितें तांकां उलोवंक शकना आनी ते कितें आमकां उलोवंक शकना, तशें जावपाक जायना. आमकां हक्कान कितें तरी बाबा जालें जाल्यार तांकां फोन करून निदान विचारूंक कळोंक जाय की बाबा अशें कितें. आनी जितके लांबचे आहा तितलें काम बरें करतले, इतलेच म्हाजी अपेक्षा. ना जाल्यार तेंची डिफिकल्टी कितें आहा पळय ती समजून घेया, ताजेर काम करा. आता दुसरी गोष्ट, मेन लाईन जी आमची विलियम साहेब बघतालो, बरे काम करतात लक्षांत दवरची. त्यांनी बरे काम केलेले आसा, लक्षांत दवरा. आणि तो बरो स्टाफ करता. आता थंय अशी खबर कळली की त्या स्टाफाक मेमो काडटात म्हणून. ना, स्टाफ ह्यो सगळो कार्यरत कशें म्हणना लक्षांत दवरा. एक दोन खातीर तुम्ही सांगतात तशें ते लायनमॅन क्वॉलिटी, पण स्टाफ आहा तो बरे काम करता. दुसरी गजाल बिलिंग सेक्शनाचे बिलां कितली येतात ते विषय हा, बिलां लोकांक कितली पावतात, कितले ह्या वाडले. जर ते भरूंक ना सोमते तुमच्या युनिटीची रेट आहा, सोमते डिस्कनेक्ट वाडली. एक हा? कन्झम्पशन टॅरिफ चेंज पूण लोकांक इंटिमेशन काय ना. टॅरिफ एव्हरी इयर चेंज ना. एव्हरी इयर चेंज. हे कशें सर, 2-2 रुपया वाडयतात तुम्ही अपघाती. त्या कमिशनाचे हे त्याच्यात हा काय उलयना. टॅरिफ ऑर गॅजेटानूय येता, टॅरिफा प्रमाणे बिलिंग युनिट जो रेट आहा तशें बील वयता. आमी डिपार्टमेंट इफ दे आर अनफिट लेट देम अकोमोडेट इन अ बेटर पोझिशन. थंयसर आनी कोणाक तरी घाला, कारण तांकां लोकांक सर्वीस पावोंक जाय, लायट लोकांक सर्वीस पावोंक जाय. आमी जर फोन केलो जाल्यार टायम टू टायम उखलूंक जाय. ना जाल्यार बाबा हांगा आसा थंय आसा हें जालें हें. हांव कितें म्हणटा तुमकां, तुमी तांकां एक सांग, तुमकां पयली कंप्लेन येयली, यू रजिस्टर्ड फर्स्ट ऑन 1912 जाल्यार डायरेक्ट घेवं. म्हाकाय कॉल करा डायरेक्ट, काय इशू. आणि दुसरी गोष्ट घडटा, रातच्या क्लियर उलयता थंय खासा म्हणल्यार त्या फोनाक रेंज नासता. सो आमी सो मेकॅनिझम आमचे तुमचे जर फोन लागना म्हणून येताले मागीर कंप्लेन. सो वॉट आय एम टेलिंग यू, म्हाजो जर आमचो अक्षरशः ते मागीर आता फोन लागला म्हणून तेजेर दवरलेला तुम्ही रेंज ना जाल्यार कसो लागता. ना जाल्यार तांकां शिफ्ट करा न्ही दुसरे कडेन तेजेर तुम्ही. तर काय रेंज मेळना जाल्यार ते फायदो कितें रेंज मेळना म्हणजे लोक काय आमी पळय रातचे 12 एका एक घंटाला जावपाचे काहीतरी टावर घाला, काही उपाययोजना करूंक जाय सरकारामार्फत. हो जो ऑपरेटर आहात हे टायट असतात. पहिली मेन गजाल लक्षात घ्या, अंदाधुंदी प्रकार हे चाललेले असत. कोण ट्रान्सफर करिना कॉल किंवा काय करिना लक्षात घ्या. आणि जो स्टाफ हा बघा तो बरो कार्यरत असायचं. जो स्टाफ आज काम करता न्हू तो बरो काम करता. स्टाफाची काय ह्या ना लक्षात घ्या. जसे जितेनान सांगला की 2.5 वर्सां पयलीं प्रॉब्लेम जातलो तसो प्रॉब्लेम. सो हेका कारणीभूत हो कन्सर्न येई आसा, लक्षात दवरा. बाकी बरे सगळे जेई येई हे बरे कार्यरत आहा, लक्षात दवरा. काय भितर ह्या ना आसा. आणि ऑपरेटर आणि तांकां राती येवन हय तुम्ही जितेन सांगता न्हू तांकां चेक करूंक जाय, लक्षात दवरा. म्हणून हो प्रॉब्लेम असो जाता घडता, लक्षात दवरा. आता मे म्हयन्यान दोनदा हे घेतलेली काय लायट स्मार्ट मिटराचेर आमच्या चीफ इंजिनियरान सगळे मिडिया क्लियरली आणि सारकें एक्सप्लेन केल्ले आहा. आतां हांव इतलेंच म्हणटा, स्मार्ट मिटर फक्त फिचर्स जे आसता, आतांचे जे मिटर्स आहा फिचर्स आहा
फिचर्स आम्ही तेतून वचन हांव कितें म्हणटा सर की स्मार्ट मिटर हो बंधनकारक आसा अशें खंय तरी सर्क्युलर आयला हेड डिपार्टमेंटाचो मॅन्डेटरी. तुमच्याकडे सर्क्युलर आहा तशी कितें स्मार्ट मिटर कंपल्सरी करपाकच जाय म्हणून? स्मार्ट मीटर्स म्हणजे सरकाराचे डिसिजन. नो सरकाराचे डिसिजन सांगता सरकाराचे decision आमचो chief डिपार्टमेंट एक मिनिट क्लॅरिफिकेशन दिलेले आसा. क्लॅरिटी सर क्लॅरिटी व्हॉट यू आर कन्झ्युमिंग दॅट मच ओनली Chief आमचो एनर्जी मीटर No, that is एक मिनिट जितेंजी एनर्जी मीटर जो आता सुद्धा जो हा दुसरो स्मार्ट मीटर आसा तोच रेकॉर्ड करतलो एनर्जी. इट विल नॉट बी डिफरंट. तुम्ही जे यूज करता लाईट जी यूज करता तीच रेकॉर्ड आमचो तो इशू ना. हांव कितें म्हणटा की स्मार्ट मीटर जो आसा आता नवीन कोण तरी कनेक्शन घेतलो तेका स्मार्ट मीटर नाका. Is there any option or he has to take? It is a mandatory. मीटर्स विथ प्रोव्हाइडिंग डिपार्टमेंट इज प्रोव्हाइडिंग मीटराचे त्याच्या कंझ्युमराकडल्यान आम्ही कनेक्शन फायली घालता. तुम्ही जर कनेक्शन फायली केले वी आर टेकिंग ओनली सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस अँड सेक्युरिटी ऑन लोड. दिस सेक्युरिटी ऑन लोड इज रिफंडेबल टू यू जेन्ना तुम्ही कनेक्शन डिस्कनेक्ट करता तेन्ना. मीटराचे पयशे आम्ही हे जातालो काही मीटर स्मार्ट मीटर लाईट वयता लायटीचे प्रॉब्लेम. स्मार्ट मीटर गव्हर्नमेंट आता त्यांचा जो इश्यू आहा अणखण्या लाईट ना म्हणटा परत वयता लाईट त्यांचे 2 आली वचन आले फक्त 3 दीस कन्सिक्युटिव्ह इश्यू जालो बिकॉज ऑफ डिस्क पंक्चर ऑफ लेस सर अणकण्याच्याच विशय ना पूर्ण पेडणे तालुक्यान न्ही खुबशे टायमार लायट वयता सर. आमी सुद्दां जेन्ना कंप्लेंट करता पळय आमी सुद्दां केन्ना ऑफिसान फोन करता तेन्ना रिसीव जायना तेंचे कडेन. आणि कोणतरी घालता ऑपरेटर नसता हे कोणतरी घालता आणि तो काय बोलता तो आणि इतले पावसाचे टायम सोडून ना, तुम्ही ऐकून पावसाचे घ्या. मेन आता टायमार एक कशे तुम्ही मिनिट. झाडां कापतात. आता कोरगांव सायड हा आमचे अंडरग्राउंड आता चालू करतले आमी कोरगांव सायड. कोरगांव सायडीक तुमचो नॉर्मली इश्यूज आमकां येयना आता कित्याक वी आर ड्युएल सप्लाय आहा. हरमलसनूय फीड करता आमी मांद्राच्यानूय फीड करता आमची सप्लाय तेवटेन वयता. कोरगांवचो एलिमिनेट कंप्लीट इश्यू जाता. सर पण पावसा पयलीं पावसा पयलीं तुमी कित्याक कटींग करिनात. कटींग केल्लें आसा पण आयकून घ्या परवाच्या दिसा एक फोन गेलो जाल्यार सांगता कितें तरी झाड पडलें म्हणून एक ना, लायट आता काडले. एक मिनिट आता वारो येवन तेन्ना पयशे लांबचे जे आमी कॉरिडॉर क्लीन करता लायनीचो. आता लांबच्यान मातशे 2-3 मीटर भायर आसलेल्यान पडले तेका आमी कितें करतले की खाल्ली सुद्धा पडटा. ना सर कांदे पडले जाल्यार पूर्ण लायट काडप. लास्ट टायम आता ह्या दिसांनी मे म्हयन्यात बारीक बारीक तशेच इश्यू येयले आमकां. हर्षा फिडरा चडशे तशेच इश्यू येयले. खरेंच केरी फिडरार कांयच इश्यू येवंक ना. सिटी फिडरार ना वयर तुये फिडरार कांय ना इवन नागझर फिडरारय आमकां कांय ना. आमी कटींग आतां कशें केलां विदावट इंटरप्शन म्हणजे ते एरिया तितली भाग घेवन केला कटींग. म्हणजे लोकांक आतां सगळेंच बंद घालून करच्या पेक्षा इल्लो तशें काम केलां. म्हणजे सप्लाय दवरप काम करप ते टायप काम केलां. आता तुमच्या हेतून पळय अणकणे सरकार लायनमॅना आता एक लायनमॅनाचे फोन आता काम करता तेन्ना पोलार चडलेलो आसता तेन्ना हांवें तांकां सांगलेलें क्लियर आहा काम करतना फोन घेवं नाका क्लियर. आता फोन तो करता तेन्ना तो स्टाफ खंय आहा कितें आमकांय खबर नासता न्ही. हे गोश्टी आसूंक शकता केन्ना एवरी टायम काय तशें जायना. आता जर ती कंप्लेन आहा लायनमॅनाक करच्या पेक्षा कॉल सेंटरान कंप्लेन करप बरी न्ही. हांव असो उलयलो सो ती ताका कंप्लेन पावतली न्ही डायरेक्टली. आतां कंप्लेन घेणारे हांगाय बसता आनी थंयसरय बसता डे टायम. सो बेटर फर्स्ट कंप्लेन दे जाल्यार 19-12 कडेन किंवा जेई कडेन कॉल करप मागीर कंप्लेन ताका सर्क्युलेट जातली सारकी. येस सर थँक्यू. आणि ते प्लेसीचे कितें करता तुमी हेचेर आतां कितें करता सोल्युशन ना जाल्यार आमचे सोल्यूशन जावचेच ना सर. उलय विचार. आमकां फक्त कितें आहा पळय ती प्लेस जर तो सांगता ते पद्दतीन जर जायना जाल्यार आमचो तो सॉर्ट आउट केन्नाच जावचो ना इश्यू अशें जालें न्ही सर. आता तुम्ही स्वतः कॉपरेट करपाक जाय. तुमचे वस्तू पळय सुवात सर आतां पळय सगळे सुवात गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान सुद्दां तुमच्यान करता. गव्हर्मेंटाचे तुम्ही कोणाची तरी आयडेंटिफाय मी वजन करा ही सर्वे नंबर हय तशें तरी करता तशें पण दुसरी गोष्ट कितें म्हणटा कोण तरी विलिंगनेस त्या एरियन आसा हांव हीच जागा सोदिना एकच सोदिना रायट फ्रॉम वायड रेंज दिले न्ही सारकें तुमकां खंयसून खंय दिले
कासारवाडा हॉस्पिटल टू चांदेल प्लांटा मेरेन दिला जाल्यार न्युमरस पिपल्स आहा न्ही तेंच्या कोण तरी विलीन आसतलो न्ही तुज्याय कॉन्टेक्टान आसतलो पळय तशें सर आतां वयर जो ते वटेन इश्यू जाला न्ही ते हिसपार तांकां कोण जमनी तशें दिवचें नासता सर कित्याक जमनी घेतल्या प्रश्न फटयतात म्हणून तुमकां सांगता गव्हर्मेंटाच्या हितून कितें आहा जशें आतां पंचायत पळय गव्हर्मेंटाच्या हितूनच बांदलेलें गव्हर्मेंटाची जागा एक्सेप्ट कासारवाडी हेल्थ ग्रासले तेका लागून आमकां ना विलाज जालो तेका लागून आमी हांगा आयज प्रोटेस्ट मोर्चा काडपाचो ठरयलेलो पण जेन्ना आमी डिक्लेअर केलें त्याच्या दुसऱ्या दिसाचेर कांयशे प्रॉब्लेम हेंच्यांनी आमच्या गांवांनी येवन सगळीं झाडां बिडां आसली ती सगळीं मारली तेका लागून त्याच्यान फुडें कितें लायटीचो तसो इश्यू जावंक ना पूण ज्या टायमार आमी सांगल्या त्या टायमार आमकां हांगा येवन तांकां लोकांचे प्रश्न हे मांडूचेच पडले आनी ते मांडटना अशें दिसलें की आमी तांकां रिक्वेस्ट केली जे लायनीच्यार जे लायनमॅन जे टायमार ज्या कस्टमराचो फोन उखलिना किंवा जेंकां फोनाची हें ना आनी जे काम करूंक जाय ते काम करूंक तांकां जे दिसना आनी तेंच्यान जायना जाल्यार तेंची ट्रान्सफर करपाची आनी दुसरे कोण तरी एक्टीव बरे भुरगे आहा तांकां हाडून दवरपाचे जेणे करून आमकां हक्कान तांकां फोन करूंक मेळ्ळो आनी तेंच्या कडसून आमचे प्रश्न सुटावे जातले इतलेच मागता आनी आजुनूय तांकां 8 दिसां पावस जावंक ना 8 दिसाचो टायम आहा जर खंय तरी येद्याकाचे लायनी जर झाडां बिडां आहा जाल्यार कापपाची आनी जी डीम लायट बी येता तेच्यार आमकां जो ट्रान्सफॉर्मर आहा तो घातलो तरी आसतना काय प्रॉब्लेम सुटांक ना आनी ह्यान फुडें जर असो जर प्रॉब्लेम सुटांक ना जाल्यार आमी मात्र फुडें जाहीर कितें आहा तें आमी सांगतले आनी आमचे प्रश्न मांडटले पूण हांव मागता कितें जो डिपार्टमेंटांत जो वेवस्थीत कोण काम करिना तेची सुदीन ढवळीकर बाब आमचो वीज मंत्री त्यांनी ताबडतोब बदली करपाची आनी जर तेका तें खातें सांबाळूंक जायना जाल्यार तें खातें आमच्या पेडण्याच्या आमदाराक प्रवीण आर्लेकराक दिवपाचें इतलीच हांव मागणी करता बसोवपाचो स्मार्ट मिटर बसोवपाचो कित्या खातीर आनी हेच मिटर तुमचे सारके रिडींग दिना हे एक तेजी बिलां जेंची घरां धाकटी आसा ज्यांच्या घरांनी इलेक्ट्रॉनिक आयटम बिटम कांय नासता तेंची 4-4 हजारां बिलां येतात ते क्लॅरिफाय केल्या उपरांत तेंची परतून कमी जाता म्हणजे हेंचे मेकॅनिझम सारके ना जो पर्यंत मेकॅनिझम सारके ना तो पर्यंत स्मार्ट मिटर हाडून कितें फायदो आनी कोणाक जाय स्मार्ट मिटर हे जो विरोध आहा स्मार्ट मिटराक घ्या ओके आमी गेल्या 2 म्हयन्यांक हांगा एक सुद्दां काडटले की बाबा आंदोलन आहा ते आमी स्थगीत करता कारण मागणी जी आमी मागलेली ती पुराय जाली पूण तशें ना कारण हे ज्यो गजाली आसा जाली काय आश्वासन तात्पुरते जाली आश्वासन तेंच्यांनी दिलें पूण आमकां कितें जाय ह्यो डिफिकल्टी परमनंटली तेका सोल्युशन जाय सो आमी परतून तेका रिक्वेस्ट केली की सरकारी दरबारान आमच्या कडल्यान तुका कितें हेल्प जाय कारण अशें आतां ती 2.5 वर्सांनी जेन्ना हो प्रश्न परतून उद्भवता जाल्यार म्हाका दिसता की आमदाराक हेचेर कांयच खबर ना विशय आनी तेच्या खातीर ते लोक काळोखान रावता परतून असो विशय आहा तुजो तुमच्या पेक्षा सारखे पोलिसांची संख्या जास्त दिसता पळय पोलीस सरकार हो सदींच भियेता मोर्चा म्हणून सरकाराक ज्या वेळाचेर जे ग्रास्त लोक असतात ज्यांच्यो प्रॉब्लेम असतात ज्यो सगळ्या गोष्टींनी त्रास जाता आनी ज्या वेळाचेर ते जाहीर करता की आमी ह्या डिपार्टमेंटाचेर वयतले त्या वेळाचेर सरकार भियेता आनी सरकार पुलीस फोर्स डबल ट्रिबल करून हाडून दवरता म्हाका कितें सरकार कितें भियेता तेच कळना अरे आमची ग्रिवियन्सीस आमी ह्या डिपार्टमेंटान मांडचून जाल्यार कोणा कडेन वचपाचें आनी हे पुलिसांची गरज कितें इतलो वेळ सरकारच्या प्रेशराक लागून जावं कोणाक लागून लोक येवंक ना तुमच्या फाटल्यान पूण ही लोकशाही आसा लोकशाहीन जर आमकां बोलपाक दिना जाल्यार ती लोकशाही कसली आमचे प्रश्न जर एका सरकारी अधिकाऱ्या कडेन वचून जर मांडपाक दिना जाल्यार कसली लोकशाही सो म्हाका दिसता वाटू सर जे आसात इन्चार्ज स्टेशन तांच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा की हे सगळे जे कितें आसा ते जाग्यार घालतलो थंयसरले लोकल्सांचे डिमांड कितें आसा ते जाग्यार घालतले आनी प्रामुख्यान जो सब स्टेशन जावं तो बेगींतल्या बेगीन घालचे ताजे खातीर आमी प्रयत्न करतले आनी म्हाजे 2 शब्द काबार करता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर